हो. हाय एवरीवन, केश नाही सोगली. हांव सेंटा येयला ऑल द वे फ्रॉम नॉर्थ पोल. आनी तुमी जाणा हांव कोणा मेळो येयलो तो? हांव येयला द गोवन ग्रेस फॅमिली मेळपा. सो चल ये म्हजे बारा. हो. हाय ग्रेस फॅमिली, केश हाय तुमी सगळीं? समजता तुमी सगळीं बोर हाय म्हूण. आनी आमी बी सगळीं बोर हाय, फीट अँड फायन. आनी केश हाय तुमी सगळीं? गोंया वेदर केस आहा? आय होप की तुमी सगळीं बोर हाय म्हूण. आनी आमी येचोय मेजताय दीस आमगे गोंय येवपाचे जाले थोडे दीस उरले. आनी अनायरा अलिया सारकी एक्सायटेड हाय गोंय येवपा. आनी आमगे एन्सा लागलो हा शॉपिंग करपाचें. जायना काबार शॉपिंग. सो आयज आमी फायनल आमगे शॉपिंग करपा वयतली लास्ट मुट्टेश कोन सगळे. ओके. आनी आयज हांव चड व्हिडिओ शूट करपा म्हाका दिसना टायम मेळटो मू. मातशें बिजी हा घरा क्लिनींग एंड एवरीथींग. सो आयज हांव एक रेसिपी करपा हा. ओके. आयज हांव कोतोलें ग्रीन आडमास रेसिपी. तुम केला आसतली जायत जाणांनी आपणे घरा. आनी आयज हांव मुगे भाशेन इजी सारकी इजी घरा इन्ग्रिडियंट्स आहाय सगळे तेच इन्ग्रिडियंट्स घान हांव तुमकां आयज दाखयतलें बीफ आडमासाची रेसिपी. ओके. सो चोयाय तुमकां लायक जाल जाल्यार लायक कराय, कमेंट कराय, शेअर कराय तुमगे फ्रेंड्स आनी फॅमिली. आनी विसरू नाकाय आमगे चॅनला सबस्क्रायब करपाक. ओके. आनी आतां बोर व्हिडिओज येतले आमगेले गोंय गेल मुठी बी बोर व्हिडिओज येतले. सो मिस कोनाकाय, स्टे ट्यून्ड. आनी मुका चोयाय व्हिडिओ दाखयत तुमकां आयची रेसिपी बीफ आडमास, ग्रीन बीफ आडमास रेसिपी. ओके. सो चलया किचना, लेट्स गो. सो हांवें घेयला चोय 1 kg बीफ आडमास. बरें क्लीन केलां, वॉश केलां. आनी आतां चल आमी मॅरिनेट करया. आतां हितून घातां सॉल्ट, आनी घातां 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट. आनी होचो लिंबू पिठा. आनी मुगे बी पळय सो ती हांव काटा आनी सगळें बरें मिक्स कोता. आनी मॅरिनेशना दोता एक हाफ एन आवर ओ तेज्या मायज जाल्यार तेज्या मायज. ओके. मॅक्स 15 minutes to हाफ एन आवर एश दवरपाचें. बरें लाग दी मुते. A few moments later. आनी हेचोय मुगेलें बीफ आडमास जालें मॅरिनेट. बरें एक ऑदोर दवरल तेका. आनी आतां हांव तें कुकरान घातां दाखयत तुमकां. सो हेचोय हांवें तें सगळें मॅरिनेट केलो तें आडमास कुकरान घायलां. आनी आतां हितून थोडेंशें उदक घातां. चड न्हू, दिसता उदो. एक हाफ कप एशें ओ तेज्या लेस तुम चॅक कराय तुमगे अदमासान घालाय. ओके. सो हेर सगळे सॉल्ट बी घायलो हांवें. सो आतां हांव गॅसीचेर दवरता बंद करून.
सो ग्रीन मसाला करपा हांवें घेयला एक बंच कोथमीर आनी हांवें घायल्या फकत एक चिली. तुम जाय जाल्यार सुबेज घालय एज पर युअर स्पायस. आनी हांव घालता हो टर्मरीक पावडर 1 टीस्पून. जिरा घालता 1 टीस्पून. जिंजर घेयलें आनी आतां हांव घालता तितून गार्लिक एक 4 गार्लिक पॉट्स घेयले. सिनेमन घेयलें. क्लोव्स, पेपर, आनी आतां हांव हितून उदक घातलें आनी ग्राइंड करतलें. चड उदक घायनाकाय, दिस्तू घालाय आनी ग्राइंड कराय. आनी इन्ग्रेडियंट्स हांव सगळे डिस्क्रिप्शनां मेन्शन करतलें. ओके. आनी होचोय जालो गेलो ग्रीन मसाला पेस्ट रेडी. बरो जाला फायन पेस्ट. आनी चल स्टार्ट करूया आमगेले ग्रीन बीफ आडमास करपाक. ओके. हांवें घेयलांचे पॅन, तितून घालता हांव ऑयल आनी आतां हांव हितून घातलें कढीपत्ता. ओके. तुम कढीपत्ता घालपा नाकाय जाल्यार स्किप कराय. सो कढीपत्ता बरें भाजपा जाय, बरेंशें ते ऑयलान बरें आरोमा सुटपा जायो आनी बरो टेस्ट येता मागीर कढीपत्ताचे आनी तितलो. सो हांव बेजिकली म्हगेले सगळे रेसिपीजांक कढीपत्ता घाताच. आनी होचोय घेयलाय ऑनियन. हांवें घेयले 2 ऑनियन धाकटेशे. आनी आतां हांव ते बरें भाजिता, बरें सॉफ्ट जावपासून. आनी दुसरे सायडीन म्हगेले बीफ आडमासूय बी रेडी जालें, कूक जालें, दिस्तू जाला सॉफ्ट. आनी होचोय म्हगेलो ऑनियन भाजलो बरो. आनी आतां हांव हितून घालता तो मसाला, ग्रीन मसाला ग्राइंड केलो तो पेस्ट आख्खो होचोय. आनी ते मसाला उलो तितून हांवें आनी थोडेशें उदक घायला आनी होचोय तो मसाला घायला हितून. बरें मिक्स कोता. आनी आतां हांवें मातशें न्हू कूक जावपा दवरतलें अंटील तें बरें भाजून तेजें ऑयल सुटोत चोय. अंटील तेदो हांव बरें कूक कोता ऑन मिडियम गॅस. आनी आतां हांव हितून घालता थोडेशें आमसाणी उदक. बरें टँगीनस येवपाक करी ग्रेवीक. टॅमरिन वॉटर मिक्स कोता. आनी 1-2 मिनट एशें दवरता मिडियम गॅसीचेर. सो होचोय 2 मिनटान एशो बरो मसाला भाजलो. आनी आतां हांव घालता बीफ आडमास कुकरान घायलो तें. आतां हांवें हितून घालता तेज तें उदोय बी सेम सगळें घालपाचें आख्खें. आनी आतां हांव तें बरें मिक्स कोता आनी बंद कोता आनी मिडियम गॅसीचेर बरें कूक जावपा दवरता. थोडोसो वगत बट मोद मोदें चॅक कराय. A few moments later. आनी चोय
हांव चॅक करपा येयल्ले मदें बरें जालां बरें मिक्स कोता पोतून आनी ओपन दवरून हांव एक 2 मिनट आनी कूक कोतोलें मातशें आनी बरी थीक जावपा ग्रेवी ओ इफ तुमकां बस एशिकोन जाय एशिकोनूय दवरूं जाता बट आनी मातशें थीक जाय जाल्यार ओपन कोन्न दवरे मातशें ओगूत एक 2 मिनट बरें कूक जाय दी Two minutes later. आनी हेचोय जाल मुगेले ग्रीन बीफ आडमास रेडी बरें जालां ग्रेवी बी बरी थीक जाल्या आनी वास बी सारको यम्मी बरो सुटोला खावपाकूय बरो लागता सो तुमकां मुगेली ही रेसिपी ग्रीन बीफ आडमास रेसिपी लायक जाल्यार विसरूं नाकाय लायक करपाक कमेंट करपाक शेअर करपाक तुमगे फ्रेंड्स आनी फॅमिली आनी आमगे चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक ओके सो सारकी इजी रेसिपी तुमकां दाखयलें हांवें कितकोन केलें तें जायत भाशेन करूं जाता ग्रीन बीफ आडमास सो ट्राय कराय आनी हेचो हांवें थोडीशी वयर कोथमिरूय बी घायल्या बेस्ट जाता सारकी डू ट्राय माय रेसिपी ओके Much later. फ्रेंड्स आता गुडी बॅग्स मेळ्ळे ते फेस्टा दिसा आता ओपन करते ओके तांकां फेस्ता दिसा तांकां गुडी बॅग्स दिल्ली आम मातशें बेगीन भायर सरली वेफर वाव बेस्ट बॉड माझा ओके ए मामा को मामा हाव पावस तू मामा दिता आवयस ते जाणा हांवें तुगे फेवरेट म्हूण सो ओपन कोता दीदी चोय रे म्हाका खबर ना रे दाखय प्लेट ना प्लेट न्हू बाबी गेम काय मो अशको अशको उडोवन हेडय ती गेम ओके सो बाय मुळाय बाय थँक्यू मुळाय थँक्यू Later. सो आमी आतां भायर सरताय इवनिंग एशली कामासो आयला आतां आनी आमी भायर सरताय आमगेलें शॉपिंग करपा फायनल फूल एंड फायनल शॉपिंग आयज आणि एक कितू हॅपी हा ग मामा हय नायरा सारकें हॅपी हा ओके सो आज आमगेलें फूल एंड फायनल शॉपिंग लास्ट मुट्टेश कोन सगळें फायनल मुगे घेता ओके आनी चल तुमकांय बी दाखयता कित कित घेतें आमी स्पायसीस एंड एवरीथींग घेयलां हेर आयज सगळे चॉकलेट्स आनी सगळें बारीक बारीक सामान तें घेवपाचें ओके हेचोय जालें हिंगा शॉपिंग आतां आमी वयताय लुलू हायपर मार्केट आनी हाली हांचे वेफर घेयला न्हू रे वेफर जाय ही ताका नायस गिव अनु दीदी ऑल्सो अनु तूंय हा ओके आनी आतां आमी येयले हांचो लुलू हायपर मार्केट स्लो आतां सगळो थोडा जेवणा स्टॉक आनी गोंय व्हरपा स्टॉक सगळो आमगेलो